कारवार अंकोला शिरुरात गंगावळी न्हंय लागसार हायवेचेर पालसण कोसळ्ळें। ढिगाऱ्यात 9 जाण शिरकून सोंपल्यात म्हणून भंय। माती काडपाचें काम चल्लां। थंय लागसारच्या पंपाचेर आशिल्लो एक टँकर पालसणा बरोबर वज्यान न्हंयत पडलो। मातयेंतल्यान एक बॉडी मेळ्ळी। मजगतीं कारवार किन्नर पालसण कोसळून घर गेलें। घरांतलो एकलो सोंपलो। कारवार जिल्ह्यात येवपी अंकोला तालुक्यातल्या शिरूर लागींच गंगावळी जी नदी आसा त्या नदीच्या काठाचेर एक मोठे लँडस्लायडिंग जावन एक मोठी दुर्घटना घडिल्ली आसा। ही जी घटना घडिल्ली आसा ती आयज सकाळी घडिल्ली आसा। तेज्यात एक भारत पेट्रोलियमचो एक टँकर आसा तो माती सकट नदीत कोसळून गंगावळी या नदीत कोसळून तो व्हांवून गेल्लो आसा। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार आनीक टँकर आसा तो त्या ढिगाऱ्या सकल मेळिल्लो आसा। तशेंच एक अवजड वाहनही त्या ढिगाऱ्यात अडकून पडिल्लें आसा। दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हटल्यार त्या ढिगाऱ्या खाली लँडस्लायडिंग जाला तेज्या ढिगाऱ्या खाली एक कार अडकून पडल्याचो संशय आसा। तेज्यात एकाच कुटुंबातले 5 जाणां आसपाचो संशयही व्यक्त केलो जाता। तेका लागून तेंचो जो शोध आसा तो शोध घेवपाचें काम सध्या सुरू आसा। कारवार जिल्ह्यात जो कर्नाटकचो कोस्टल एरिया आसा तेज्यात रात्री पासून पावसान एकदमच थैमात घातिल्ली आसा। तेका लागून मोठ्या प्रमाणात रस्त्याचेर हे लँडस्लायडिंग जालें। तेका लागून ह्या लँडस्लायडिंगात 5 जण अडकून पडल्याचो संशय व्यक्त केलो जाता। पुरोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे।